आमचे सगळे सहकार्य जिताक आणि प्रवीण आल्लेकराक आसतले. ह्या फावटी आमकां दिसता गोंया राज्यांत प्रादेशीक पक्षान सत्ता करची. प्रादेशीक पक्षाची ताकद जर आमकां आमचे वाडोवपाक जाय जाल्यार तुम्ही पेडणेकारांनी पेडण्याच काम करचें न्ही, मांद्र्याय वचून काम करचें आनी मांद्रेच्यांनी बाकीच्याय कडेन वचून काम करतले. आमचें कार्य मोगो पक्षाचें मातशें कमी आशिल्लें कोरोना लागून परत एकदां आमचें कार्य सुरू केलां आनी आयच्या प्रवेशा नंतर तें पयलें काम निवडणुकीचें म्हणून आमी आतां तें फुडें व्हरता. तेन्ना सगळ्यांक एकूच उलो मारता की ह्या मतदारसंघात मोगो पक्षाचो झेंडो तुमी सगळ्यांनी मेळून फडकोवचो आनी परत एकदां ह्या पेडणे मतदारसंघात विकासाक चालना दिवची. त्यांनी कितें तो विकास केला तो तुमच्या दोळ्या फुडें आसा आनी आतां ते फुडें कितें कितें करपाक सोदता तें तुमकां आतां पेपरार आनी हेचे वयल्यान आयकूं येता. तेन्ना सावध रावन एक कडेन रावन प्रवीणा फाटल्यान रावन ताका मोठ्या मताधिक्यान निवडून हाडचो अशें तुमचे कडेन मागता. दोनूय मतदारसंघात आमी हे उमेदवार दिल्या, एक जिंत कारोलकार माद्रे आनी प्रवीण आर्लेकार पेडणे मतदारसंघात आमी दिल्या आनी तांकांच काम करपाक लायलां. आज अशी एक बरी व्यक्ती आमच्या पक्षात आयल्या, नरेश कोरगांवकर, जांकां सामाजीक कार्य म्हणजे कितें खबर आहा, राजकारण म्हणजे कितें खबर आसा आनी लोकां पर्यंत पावप आनी लोकांची मनां जिखप अशें एक व्यक्तिमत्व आज आमच्या पक्षात प्रवेश केला आनी म्हाका दिसता ते पेडणेकारा खातीर खूब मोठें योगदान आसतलें आमचें. कारण त्याने सांगले प्रमाणे तो बीजेपीचो कार्यकर्ता आशिल्लो. आज ह्या बीजेपी सारख्या पक्षान कोणाक किंमत उरली ना. आयात केल्ले लोकूच चड जाल्या. आयात केल्ले जेन्ना लोक चड आसतात तेन्ना मागीर स्वताचे जे कोण आसात तांकां ते विसरतात. आज बाबू आजगांवकाराक सुद्दां आयात केल्लो तेणी. लक्षात दवरात, तो बीजेपीचो आतां उडी मारून गेल्लो आहा. तो मोगो पक्षाचेर हांगा निवडून आयिल्लो आनी मोगो पक्ष म्हणून लोकांनी ताका साथ दिल्ली. हे लक्षात दवरात. कारण 2012 राजेन आर्लेकार जेन्ना आयिल्लो निवडून तेन्ना सुद्दां मोगोची मतां मेळ्ळी म्हणून निवडून आयिल्लो. हे लक्षात दवरात. तेन्ना ह्या दोनी फाटलो तर तुमी इतिहास पळयत जाल्यार पेडणे मतदारसंघ आसा तो मोगो पक्षाचो एक बालेकिल्लो म्हणूनच आसा. आतां एक निवडणुकीची वेळ आयिल्ली आसा. 6 ते 8 म्हयने निवडणुकी उरल्या. आतां अशी धुसफूस चालू जातली. जिता बद्दल, प्रवीणा बद्दल सगळ्या बद्दल अफवा उठयतले, नाका जाल्ली अफवा. तातूंत ती पार्टी नंबर 1 पार्टी. सोशल मिडियाचेर उठयतले, फेसबुकाचेर उठयतले, तुमचे मदीं हाडून कोणा धाडटले आनी कानाक भरपाक लागतले. तेन्ना तुमी सावध रावा. ते खबर आसा लोकांक. आतां जागे जाले ते मेल्ल्याक 2-2 लाख दिवपाचे. आतां फॉर्म काडले. आतां खुबशे फॉर्म येतले तुमकां. इवन अनएम्प्लॉयमेंटा खातीर पयशे दिता युथा म्हणून सुद्दां फॉर्म येतलो. आतां 10,000 नोकऱ्यो काडल्या. ते 10,000 नोकऱ्यो तेन्ना काडटा तेन्ना कितली एप्लिकेशन येवपाक जाय? 10,000 नोकऱ्या 1 लाख 1.5 लाख तरी एप्लिकेशन येतली. 1.5 लाख एप्लिकेशनाचे रिटर्न टेस्ट घेवपाक कितले दीस लागतले? ते रिटर्न टेस्ट घेतकीर ते रिटर्न टेस्टाचे पेपर चेक करपाक कितले दीस लागतले? मागीर ते चेक करतकीर लिस्ट काडटकीर ओरल घेवपाक कितले दीस लागतले? हें काम 6 म्हयन्यात जावता. ते फक्त आयस दाखयता सगळ्या युवकांक. ते आयसा बळी पडूं नाका. गेले 5 वर्सां पयलीं दाखयल्ले लोकसभा इलेक्शनाकूय आयस दाखयल्ले. हे काडटात, एडवर्टायज करतात, हे सगळें करता, मागीर कॅन्सल करतात. तांकां संवय जाल्या. कारण भुरगे भुलतलेच न्ही. भुरगे आज अनएम्प्लॉयड आसा, बेकार आसा, मागीर ते भुलतले. नरेश भावाक आमी
आयज प्रवेश केलो हा, तशेंच तेच्या वांगडा आमी खूब जाणांक केल्ले हा प्रवेश. हो आमचो कोरगांव पयले स्टेप हा आनी हेच्या फुडें आमी सगळीं जाण एक मूठ जावन रावया आनी आमी अशेंच फुडें सरोन आमी भोवमतान हो MG निवडून हाडया. आयज हांगासर बाबून कशी दहशतवादी हांगासर पसरलेली आसा. बाबून हांगासर हुकुमशाही केल्ली आसा पेडण्यान. ती हुकुमशाही आमकां बंद करपाची आसा. तेका लागून आमी सगळे जाण फुडें रावन ह्या बाबूक आमी मडगांव धाडपाची खूब गरज आहा. तेका लागून म्हाका तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जावो. ऑल द बेस्ट एका त्यांनी असेच आपले कार्य सुरू करपाचे चालू दवरपाचे आणि धन्यवाद कोरगांवचे सगळ्या तुम्ही येयलेल्यात आणि प्रवेश केल्यात रितसर प्रवेश केला तांकां की तुमच्या खातीर आणि मोगो पक्ष स्ट्रॉंग जाल्लो आसा आणि इतली खात्री आहा की आख्या पेडणे तालुका दोनूय मतदारसंघात मोगो पक्षाचे दोनूय सीट्स येतले आणि इतले उतर आणि आश्वासन दिता हांव अध्यक्षान आमच्या